आमी हांगा आसात गव्हर्नमेंट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बोरीमळ आनी हांगा 11 पंचायतीचे कावंटींग चालू जावपाचें आसा। हांगा शेळडी पंचायत, हवेडे कुटबी पंचायत, ओसोल्डा पंचायत, मलकणे पंचायत, बाळी अडणी पंचायत, कावरी पिल्ला पंचायत, आंबावली पंचायत, बार्शी पंचायत, मोरपिल्ला पंचायत, फातर्पा पंचायत, नाकेरी बेतूल 11 पंचायतीचे कावंटींग हांगा चालू जातलें। सुमारे 85 वार्ड्स आसात हितून भितर आनी 243 कॅन्डिडेट इलेक्शनाक उबे रावलेले आसलेले। तितून भितर तीन अनओपोज येयलेले आसात ते कावरी पिल्ला पंचायतीचे अशें आयकूं येता। वार्ड नंबर 4, 5, 6 कावरी पिल्ला पंचायतीचे व सुभाष फळदेसाय जो मिनिस्टर आसा त्यांनी सपोर्ट करून ते निवडून येयलेले आसा अशें म्हणून। तशेंच 240 कॅन्डिडेट आतां तेंचे भवितव्य आज कळटलें आमकां कोण खंयच्या वार्डाच्यान येतलो निवडून आनी कोण कॅन्डिडेट जातलो तो। सगळ्या बोवाळ निर्माण जाल्लें आसा म्हणल्यार गांवां भितर जेन्ना इलेक्शन जाता तेन्ना इलेक्शनाचें वातावरण हें मोठ्या प्रमाणान निर्माण जाल्लेलें उरता आनी हे पंचायतीचें इलेक्शन म्हणल्यार एक ह्या गांवचेच कितले जाण कॅन्डिडेट उबे राविल्ल्या कारणान राजकारणां भितर एक भर निर्माण जाल्ली आसा। काही जाग्यांनी तर वायटपण जाल्लें आसा, बरोबर काही जाग्यांनी फ्रेंडली इलेक्शन केलेलें आसा। तशें पळोवपाक गेल्यार आमी शेळडे आनी ओसोल्डा पंचायत ही निलेश काब्राल जो मिनिस्टर आसा PWD तेजी कॉन्स्टिट्युन्सी भितर आसा आनी आमी जेन्ना वासपूस काडली तेन्ना तांणी कोणाकूच सपोर्ट केलो ना अशें म्हणून तांणी सांगलेलें आसा। तशेंच थंय काँग्रेस BJP असली कसलेच पॅनल अशें आमी आयकूं येयलें ना आसा अशें म्हणून, पण इंडिविज्युअल जे कोण कशें सपोर्ट करतात ते इंटरनल सपोर्ट करतात आनी अशें दिसून येता की तें ओपनली पार्टी लेवल इलेक्शन अशें जालें ना, नॉर्मली इलेक्शन जाल्लें दिसपाक लागलें। तशेंच आमी केपें जेन्ना पळोवपाक येयले तर केप्यांक बाबू कवळेकर जो एक्स डेप्युटी CM आसा, तशेंच एल्टन डिकोस्टा जो प्रेजेंट MLA आसा काँग्रेसीचो, म्हणटकीर हांगा जे कॅन्डिडेट बसल्या जेन्ना आमी तांकां कॉन्टेक्ट केले तेन्ना तेय म्हणपाक लागले कितें एल्टनान आपूण आपल्याक कोण येता तो आपल्यालो म्हणून। तशेंच बाबू कवळेकर म्हणटात BJPच्या पॅनलाचे बी खूब जाण बसल्या म्हणून तेंचे भितर इलेक्शन जावपाचें आसा अशें म्हणून कितें जाता मॅक्झिमम पंचायत इलेक्शन म्हणल्यार अशें निर्माण जाल्लेलें आसा कितें एकूच पंचायती भितर कितलेशे कॅन्डिडेट जे एकूच कॅन्डिडेट MLA इलेक्शनाक नाजाल्यार MP इलेक्शनाक जेन्ना कॅन्डिडेट सपोर्ट करतात तेच आतां एकमेका ऑपोजीट बसलेले आसता। म्हणजे हें पार्टी लेवल इलेक्शन जालें ना त्या कारणा खातीर कॅन्डिडेट एक पार्टीचे कितले जाण आसात आनी एक कशें इलेक्ट जातकीर कोण खंयची कोणाक सपोर्ट करतलो, खंयची कॅन्डिडेट म्हळ्यार खंयची MLA सपोर्ट करतलो, तशें खंयची पार्टी सपोर्ट हें इलेक्शन रिजल्ट जातकीर कळटलें। तशेंच आमी खूब अशे जे कॅन्डिडेट उबे आसात जे न्यू फेसीस आसात तांकां आमी विचारलें तुमी कित्याक रावल्या ते, थोडे म्हणपाक लागले जे पंदे जे ओल्ड जे कॅन्डिडेट आसा ते एक खेपे अशें करून 4-5 खेपे म्हणपाक लागले जे पंदे जे ओल्ड जे कॅन्डिडेट आसा ते एक खेपे अशें करून 4-5 खेपे इलेक्ट जावन येयले आसा म्हणल्यार परत ते इलेक्शना उबे रावतात। जर आपूण इलेक्शनां जावपाक मेळना, रिजर्वेशन जालें जाल्यार आपल्याली बायले बसयतात नाजाल्यार आपल्याल्या आवयक बसयतात नाजाल्यार आपल्याल्या कोणा सोयऱ्यां भितर कोणाक बसयतात, म्हणटकीर ते दुसऱ्या कोणाक चान्स दिवपाक सोदना म्हणून यूथ तयार जाले आनी युथांनी आपूण तयार जाल्यार मुखार सरलेले आसा ह्या इलेक्शनाक। तशेंच पळोवपाक गेल्यार खूब अशी वाड्यांनी आमी पळोवपाक गेल्यार युथाचो एक वाड्या भितर सगळे युथूच आसात, ओल्ड कॅन्डिडेट कोण ना आनी मॅक्झिमम एरियेंत आमी अशें बी दिसून येयलां आमकां कितें बायलो बी बसलेली आसात। काही भागांनी रिजर्व नासतना पसून बायलो कॅन्डिडेट उबे रावलेले आसात। म्हणटकीर अशें दिसून येयलां हे इलेक्शनाक जे कोण इलेक्ट जातले ते खऱ्यांनी कितें डेव्हलपमेंट करतले काय करपाना हें मुखार आमकां दिश्टी पडटलें। तशेंच आमकां रिजल्ट हो आजच्या आज कळटलो आनी सगळो हो रिपोर्ट इतल्या 11 पंचायतीचो रिपोर्ट हांव हांगच्यान तुमकां केपेंच्यान दितलो। पळयत रावात प्रुडंट मिडिया।